पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1. पावलान म्हणजे जेजू ख्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयलेल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाचे स्वंत परजा जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सकटांक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदी मागां आपल्या प्रवद्या मारिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसायल्ली. ती ताच्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता विशांतली. रक्तमासा प्रमाणे तो दाविदाचे संततेचो, पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या वेळा तावन देवाचो सत्यवंत पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो. ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सर्व जनांगांक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक हाडूंक ताचेच वरवीं धर्मदूत जावचें देणें म्हाका लाभलें. जेजू ख्रिस्ताचो लोक जावंक आपयलेले रोमा शहरांत आसलेले तुमी हांचेच मदले. पयले सुवातेर जेजू ख्रिस्ता मारिफात तुमा सुमेस्तां पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुमच्या भावार्थाची खबर आख्या संवसारार गाजत गेल्या. म्हज्या मागण्यांत तुमचो सुमेस्तांचो कळनासतना हांव उगडास काडटां. ताच्या पुता विशांतली बरी खबर परगट करन सगळ्या म्हज्या काळजान देवाची हांव सेवा करतां. तो देवूच हाका साक्ष. तितलेंच न्हय, ताची खुशी वय जाल्यार एक न्हय एक दीस तुमकां भेट दिवचो संदर्भ म्हाका फावो जावं म्हणूनय हांव मागीत आसां. कारण तुमकां पळोवंक तितलो हांव आशेतां आनी तुमकां आनीकय बळवंत करूंक एक आत्मीक देणें तुमकांय हांवें वांटून दिजय म्हूण म्हजो अत्रेक. भोव कर्ण म्हाका आनी तुमकां आसा त्याच भावार्था उद्देशी आमी एकामेका घटाय आनी उत्तेजन जोडचे खातीर हांव थंय येवंक अत्रेकतां. भावानो, इतलें तुमी उगडास दवरा. तुमची भेट करूंक सबार फावटी हांवें निर्धार केला. तरी हर एक फावटी एक ना तर एक अडखळ आयलेले निमती म्हजें प्रयत्न सुफळ जालें ना. परगांवांतल्या हेर जातींच्या लोकां मदें फळादीकपणी वावुरलेले बरी हांवें तुमचेय मदें वावरी जय म्हूण म्हजी उर्बा. कित्याक ग्रेक संस्कृतीच्या लोकां मदें आनी हेरां मदें जाणाऱ्या आनी नेणाऱ्या मदें वावुरचो म्हजो कायदो. देखून रोमा शहरांत जियेतेल्या तुमकांय ही सुवार्ता परगट करूंक हांव उमेदीन आसां. हे सुवार्ते विशांत हांव लजाना. कित्याक सतमानलेल्या प्रत्येकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकीय तारण दितली देवाची सकत ती. कित्याक सुरू थावन अखेर पर्यान भावार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्था मारिफात जियोंक पावतलो. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवारतेल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींत हांव देवून आयलोलो आतां दिसून येता. कित्याक देवा विशांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सासणीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर्व तांचें चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो. आपुणूच बुद्धवंत म्हूण लेखतले ते निजाकी पिशे जावंक पावले. तांणी
अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या, सुकण्यांच्या, मनजातींच्या आणि जीवदळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोडून सोडल्यात. अशें एकामेका मान होगडावंक कारण जातात तसल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशयांतलें सत तांणी फोट म्हण काडलें. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदांकाळ. आमेन. ह्या कारणा पासत देवान तांकां नालिसायेच्या वडण्या आदीन सोडून सोडले. तांच्यो स्त्रियो सयत सैमीक संभोग सांडून सैमा विरोध लैंगीक प्रयोग करूंक पडल्यो. तशेंच सैमा प्रमाणे दादल्यांनी स्त्रियां लागीं करी जाय जाल्लो लैंगीक संभोग सोडून दादले दादल्यां लागीं काम अग्नीचे खोटे आशेन लासले. एकामेका थंय केल्ल्या असल्या नालिसायेच्या करण्यांक फावो जाल्ली शिक्षा आपणाचेर तांणी मागून घेतली. देवाची खरी वळख तांचे मतींत व्हरूंक तांणी इन्कार केलें देखून देवान तांकां मतीभ्रश्ट जावंक सोडून सोडले. हाचे वरवीं ते अनुचित सालीचे जावंक पावल्यात. सर्व तरांच्या खोटेपणान, अन्यायान, अपस्वार्थान आनी जिद्दान ते भरून आसात. मोसरान, खुनियांनी, झगड्यांनी, कपटीपणान आनी हग्यान ते बुडोवन गेल्यात. ते खबराळे, साडयाळे, देवाक खांठाळ्याचे, गरवी, हंकारी, आपली बडाय उलयतले, वायटाक ओडतल्या नव्या नव्या वाठांचे सोदनेर आसलेले, माय बापाक खाल जाय नातलेले, आल्बेमतीचे, दिल्ले उतार पाळी नातलेले, हेरांची दया माया वा काकुळतो कणवळाई नातलेले. हे परीं जियेतेल्यांक मोर्न फावो म्हणलें देवाचे निती फैसल ते जाणांत. तरी आपूण जावन त्योच खोट्यो चाली आदारच्यो आदारन आपणा बरीच सदळायेन जियेतेल्यांकी ते उत्तेजन दितात. अध्याय 2. देखून तूं हेरांची झडती करताय मू? तूं कोणी जाव येत, पूण तुजी ही करणी समा म्हूण जायना. कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तूंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं झडती करतना तुकाच तूं गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय. असल्यो करण्यो करतल्यांची झडती करतना देव दया दक्षिण करिनासता आपले फैसल दिता म्हूण आमी जाणाव. पूण तूं ये मनशा तेच गुन्यांव आदारचे आधारन हेरांची झडती करूंक फुडें सरतना देवाचे निती फैसल तूं एकलो मात्र सुकयतलोय म्हूण चिंताय वे? वा देवाचे अगणित दयाळायेची, बोगसण्याची आनी सोंसणीकायेची तूं बेपारवा करताय वे? देवाची दयाळाई तुवें पाताक रडोवन जिणी बदलूचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय? पूण तुजें काळीज जावंक पावलां कठीण आनी धारूण. तशें जाल्ल्यान देवाचे निती फैसल परगट जातलें त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळोवंक आसतली ती शिक्षा तूं चडयत आसाय. कित्याक त्या दिसा हर एकल्याक तांतांच्या करण्यां प्रमाणे तो प्रतिफळ दितलो. थिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची, मानाची आनी अमरपणाची वाट सोदतेल्यांक तो सासणीक जिवीत दितलो. पूण आपल्या स्वार्थान सताक विरोध रवोन अनितीच्या वाटांनी चलतल्यांचेर देवाचो कठीण क्रोध देंवतलो. वायट आदारतल्या हर एक मनशान कश्ट आनी कळवळे भोगूंक आसतले. पयलें जुदेवान, पूण जुदेवनय आसलेल्यांनी ते भोगी जाय. तशेंच बरें आदारतल्या प्रत्येकल्याक महिमा, मान आनी शांती मेळटली. पयले जुदेवाक, पूण जुदेवनय आसलेल्याकी. कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. नियमशास्त्राच्या नेणारपणान जियेवन पाताक आदारतले नियमशास्त्राविणी नाश जातले. पूण नियमशास्त्र जाणा आसोन पाताक आदारतल्यांची न्यायनीत नियमशास्त्रा प्रमाणेच जातली. मनीस नियमशास्त्र आयकल्ले वरवीं देवा हुजीर नितीवंत जायनात.
बगार नियमशास्त्र कितें फरमायता तें केल्ले वरवीं नितीवंत जावंक पावतात. नियमशास्त्राविणे आसलोलो हेर लोक आपल्या सैमाच्या उजवाडान नियमशास्त्रान फरमायलेले कायदे पाळतना ते नियमशास्त्राविणे आसात तरी आपुणूच आपणाक नियमशास्त्र जावंक पावतात. नियमशास्त्र कितें फरमायता तें आपल्या काळजांनी बरोवन आसा म्हणून आपले चाली वरवीं ते रुजू करतात. तांचे मतीचीं फैसलां वादी प्रतिवादींबरी थोडे फावटी तांचेर चूक म्हणटात, थोडे फावटी तांची पक्षा घेतात. अशें तांचींच अंतस्करणां तांकां साक्ष. मनशांच्या काळजांनी आसलेल्या सर्व गुटाच्या आलोचनांची देव क्रिस्ता मारिफात एक दीस झडती करतलो. त्या दिसा मुजे ताबेन दिल्ले सुवार्ते प्रमाणे हे सर्व अशेंच घडोवन येतले. तूं जर आपूण जुदेव म्हूण म्हणटाय तर नियमशास्त्राचेर तूं पातयेवन आसाय आनी तुज्या देवा विशांत तूं वडवी काय चिंताय. देव तुजे थावन कितें खुशी व्हरता तें तूं जाणाय. नियमशास्त्रांत तूं शिक्षीत जालाय जाल्ल्यान खंयचें चड बरें तें विंचून घेजय म्हूण तुका कळीत आसा. तूं कुरड्यांचो वाट दाखयणार, काळोखांत सास्पतल्यांचो उजवाड, नेणाऱ्यांचो शिकवणदार आनी ल्हानांचो मेस्त्री म्हूण तुका खात्री जाला. कित्याक नियमशास्त्रांत तूं जाणवायेचें आनी सताचें स्वरूप देखताय. तर हेरांचो शिक्षक जाल्लो तूं काच कित्याक शिकयनाय? चोरी न्हय म्हूण तूं शिकयताय, तूंच सोरताय. परद्वार करी न्हय म्हूण सांगताय, तूंच परद्वार करताय. तूं बोंबी कांटाळताय, तर तूंच देवाळां लुटताय. नियमशास्त्रा विशांत तूं वडवी काय सांगताय, तूंच देवाचो कायदो मोडून ताका अवमर्याद करताय. तुमचेच निमती हेर लोक देवाच्या नांवाची निंदा करतात म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयिल्लेंच आसा. तूं नियमशास्त्र पाळशी जाल्यार तुजी सुन्नत तुका उपकारता, पूण नियमशास्त्र तूं मोडशी जाल्यार तुका सुन्नत करिनासलेलें बरी जालें. तशेंच सुन्नत जावना तो मनीस नियमशास्त्राचे कायदे पाळटा जाल्यार तो असुन्नती तरी तो सुन्नत जाला त्या मनशा सारकोच जालो की ना? कुडीर ताका सुन्नत केली ना जावयेत, पूण नियमशास्त्र तो पाळटा. तशें आसता तुका बरोवन गेल्लें नियमशास्त्र आसुनी आनी तूं सुन्नतेचो मनीस जावनी देवाचो कायदो तूं मोडताय म्हणटच तो तुका चुकीदार करतलो. भायल्यान जुदेव म्हूण दिसतलो खरो जुदेव म्हूण जायना, वा कुडीक दिसता ती सुन्नतेची मावी खरी सुन्नत म्हूण जायना. पूण अंतस्करणी जुदेव तो निजाकी खरो जुदेव आनी काळजाचेर सुन्नत केल्ली ती खरी सुन्नत. हें बरपेनिशें आसा त्या नियमशास्त्रान करचें न्हय, बगार पवित्र आत्म्यानच करचें. असलो मनीस मनशां थावन न्हय, बगार देवा थावन प्रशंसा जोडता. अध्याय 3. तर जुदेव जावन कांयपुणी आदाय आसा, वा सुन्नत करून कांयपुणी फायदो आसा? यथेश्ट आसा. निजाकी आनी हरएक तरांनी आसा म्हूण येत. पयले सुवातेर देवाचो संदेश जुदेवां आदीन केल्लो. तांचे भितरले थोडे बेविश्वासी जाल्यार कितें जालें? तांच्या बेविश्वासाक लागून देवाचें विश्वासीपण व्यर्थ जाता? बिलकुल जायना. मनीस फटकिरो जाल्यारी देव सत्यवंत वय. पवित्र पुस्तकांतच अशें बरोवन आसा, तुज्या उलोवण्यांत तूं नितीवंत म्हूण रुजू जातलें, तुजे विरोध वेल्ल्या न्यायांत तुकाच जीक मेळटली. पूण आमचें अनितीचें जिवनच देवाची नीत उजवाडायेशी करता जाल्यार आमी कितें म्हणचें? देवान आमकां शिक्षा लायल्यार अन्याय जालो म्हूण आमी म्हणचें वे? हें मनीस उलयता तशें हांव उलयतां. बिलकुल न्हय. देव नितीवंत न्हय जाल्यार ताणें संवसाराची झडती करची कशी?
तशेंच म्हज्या फटकीरपणाक लागून देवाचें सत चड उजवाडाक येवन ताची महिमा चडयता जाल्यार म्हाका पात्य म्हूण आजुनी गुन्यांवकार करचो कित्याक? तर बरें येवचे खातीर आमी वायट आदारया म्हूण आमी कित्याक म्हणूंक नजो? हांव अशेंच सांगता म्हूण थोड्या जाणांनी म्हजे वयर बदलाम घाल्ली आसा. असल्या मनशांक चुकीदार म्हूण शिक्षा लायल्यार कांय अनित जावचें ना. तर आमी कितें म्हणचें? आमा जुदेवांची स्थिती हेरांचे स्थितीवरनी उंची म्हणचें गी? बिलकुल ना. जशें जुदेव तशें हेर समेस्त लोक पातका खाल आसात म्हूण हांवें येदोळूच ठरावन जाला. पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा, नितीवंत म्हणलोच ना, एकलोपणी ना, जाणतो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. सर्व मनीस देवातावन पयस सरल्यात आनी चुकोन पडल्यात. देखून बरें आदारतलो कोणूच ना, एकलोय ना. तांचो गळो उक्तो केल्ल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. तांच्या जिबांनी खेळटात ठक्क उतरां. तांच्या वोंठा थळा आसा वीख मारेकार. तांच्या तोंडांनी सोवे शिराप भरोवन वमततात. हेरांचो जीव काडूंक आनी तांचेर जुलूम करूंक ते मुखार. गेल्ले कडेन ते वमतात नास आनी बोंगस्थळ. समाधानाची वाटच ते नेणांत. देवाची भिरांत तांकां कांयच ना. नियमशास्त्रांत कितें सांगलां ते नियमशास्त्राकाल जियेतल्यांक मात्र बांदता म्हूण आमी जाणाव. देखून कोणीय मनशान आपल्या कर्तुबांक निभा दिवंक नजो. तितलेंच न्हय, सगळे मनशाकुळूच अपराधी जावन देवा हुजीर झडतेक उबे आसा. कित्याक नियमशास्त्रान फरमायलां तें केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा हुजीर नितीवंत जायना. नियमशास्त्रा वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच, आपणे पाताक आदारला म्हणली समजणी मात्र. पूण आतां नियमशास्त्रा विणे देवाची नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्यांच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. हे नितीवंतपण भावार्था मारिफात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्तांतय भावार्थ दवरलेल्या सकटांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता. कित्याक सकडी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटली जावचे भाग होगडायलेले तसले. तरी पूण देवाचे कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मारिफात मेळटा ते सोडवणे उदेशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताचे वारोवणे मारिफात ताचेर भावार्थ दवरतल्यांच्या पातकांच्या फारीकपणाची वेदी कर्ण देवान ताका सभे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशांक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून व्हेलीं. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हणून आनी क्रिस्तांतय विश्वास दवरलेल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हणून आतां तो दाखयता. तशें जाल्यार आमची बडाय खंय उरली? बडायेक जागोच ना. खंयच्या कारणाक लागून ना? मनीस नियमशास्त्र पाळटा देखून गाय? न्हय, बगार तो सतमंता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता तें केल्ले वरवीं न्हय, बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता देखून. देव जुदेवांचो मात्र देव म्हणवे? जुदेव न्हय आसलेल्यांचोय तो देव न्हय? वय, तो हेर जातीच्यांचोय देव. कित्याक देव एकलोच. सुन्नत जाल्ल्या तांकां तांच्या भावार्थाक लागून तो नितीवंत करता. सुन्नत जावन तांकांय तांच्या भावार्था मारिफात तो नितीवंत करता. तशें जाल्यार ह्या भावार्था वरवीं आमी नियमशास्त्र रद्द करून घेता म्हूण जालें वे? ना, बिलकुल ना. ही जागी पळोवंक गेल्यार नियमशास्त्र आमी थीर करून घेता. अध्याय 4. तर आमचे कुळयेच्या पुर्वजा अब्राहमा विशांत आमी कितें म्हणयेत? जर आपल्या करण्या वरवीं तो नितीवंत जाल्लो
तर ताका आपली वडवी काय उलोवंक कांयपुणी आदार आसतो. तरी देवा हुजीर असली वडवी काय उलोवंक ताका जालें ना. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताणें सत मानलेले निमती देवान ताका नितीवंत म्हूण लेखलो. काम करतल्याक मेळटा ती मजुरी ताका दिल्लें देणें न्ही, बगार ती ताका देवें. पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्यांचेर होंदोन नासतना पातक्यांक नितीवंत म्हूण काडटल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो ताचो भावार्थच ताका नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जाता. देखून आपल्योच मुळ्यो करण्यो नातलेल्याक देवान नितीवंत म्हूण लेखलेले निमती त्या मनशान भोगचे दादुसकाये विशांत दाविदान म्हणलें, जांचे गुन्यांव देवान बक्षिल्ल्यात, जांची पातकां ताणें पुसून काडल्यांत, ते बागीच सै. जांची पातकां देव लेखाक धरिना, तो भागीच सै. तर दाविदा प्रमाणे हे भाग सुनत जाल्या तांकां मात्र फावो जाता की सुनत जावना तांकांय फावो जाता? चिंतून पळया. अब्राहमाक ताच्या भावार्था खातीर देवान नितीवंत म्हूण लेखलो अशें आमी म्हणटाव. तरी पूण ताका नितीवंत म्हूण केदाळा लेखलो? ताका सुनत केल्या उपरांत की ताका सुनत करचे आदीं? सुनत करचे पयलें, उपरांत न्ही. ताका सुनत करचे फुडेंच आपल्या भावार्था उदेशी ताका नितीवंतपण लाभलें. ह्या नितीवंतपणाचो गुर्त वा मोर म्हूण लेखून उपरांत तो सुनतेचे रितीक खाल जालो. अशें सुनत नासतना भावार्था मारिफात देवा थावन नितीवंतपण जोडतल्यांचो तो बाप जावंक पावलो. तितलेंच न्ही, सुनत जाल्ल्यांचोय तो बाप. तांची सुनत जाल्या देखून मात्र न्ही, बगार आमच्या बापा अब्राहमान सुनत जावचे आदींच धरलेली भावार्थाची वाटी ते धरतात देखून. संवसार तांचें दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसावणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्ही, बगार भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. कित्याक नियमशास्त्राक खाल जियेतले मात्र बसायलेल्या दायजाक वारिसदार जातात जाल्यार भावार्थाक कांय मोल ना म्हूण जालें. देवाची बसावणी व्यर्थ म्हूण जाली. खरेंच नियमशास्त्र देवाचो क्रोध हाडटा, पूण जर नियमशास्त्रच ना तर ते मोडचो संदर्भच ना. देखूनच भावार्थाचेर होंदून आसलेली ही बसावणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायशी केल्ली. अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्रा खाल जियेतल्यांक मात्र न्ही, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पड अशी ती बसावणी केल्या. कित्याक अब्राहमच आमा समेस्तांचो बाप. अशें पवित्र पुस्तकींच बरयलेलें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगांचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही बसावणी नीज जावंक जाय. आपल्या भरवश्याक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची बसावणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगांचो तो बाप जावंक पावलो. आनी चडवणे 100 वर्सां प्राय भरलेल्या ताका आपणाची कूड मोरून आयल्या आनी साराक भुरगीं जावची प्राय उतरल्या म्हूण कळीत आसल्यारी ताचो भावार्थ अस्कत जालो ना. देवाचे बसावणे विशीं तो बिलकुल दुबावलो ना. बदलाक भावार्थान बळवंत जावन देवाक तो वाखणूंक लागलो. आपणें कितें बसायलां तें जारी करूंक देव सकता हे दृढ पातयेन तो भरलो. ह्या पासत ताचो भावार्थच ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. भावार्थच ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो ही उतरां अब्राहमा खातीर मात्र बरयलेली न्ही.
आमचे फसोती ती बरयलेली म्हण येत. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या देवाक आमी सतमंताव. देखून आमी नितिवंत म्हूण लेखूंक कारण जातले, कित्याक आमच्या अपराधां खातीर ताका मरणा अधीन केल्लो आनी आमकां नितिवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो. अध्याय 5. वावरता वरवीं आमी नितिवंतपण जोडलां आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेतांव. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उदेशी देवा सोवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण भरवसो धरन उल्हास पावतांव. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावतांव, कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या भरवशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो भरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. कित्याक आमकां आनिकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतच खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो, पूण नितिवंत मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार? पूण आमी पातकी आसल्याव तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रगता वरवीं आतां आमी नितिवंत जाल्याव, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्याव. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिफात ताचे तावन आनिकी चड विशेष थरान तारण जोडतल्याव. तितलेंच न्हय, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवा थंय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्याव. पळया तर, एक मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयलें. अशें सर्व मनशांनी पातक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातल्ले वरवीं कायद्या विरोध पातक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले. आदावच्या काळा थावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. आदाव बरी देवाचें स्पश्ट फर्माण मोडून पातक आदारिनातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाव उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हण येत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदावच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वई हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्तचे कृपे उदेशी मनशाक मेळलेली देणी आनिकी चड वर्ती म्हण येत. तशेंच देवाचें धर्मार्थ देणें त्या एक मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एक पातका उपरांत जडतेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें फैसल जालें, पूण सबार पातकां उपरांत फुंक्याक दिल्लें कृपे देणें निरअपराधी म्हणलें फैसल हाडूंक पावलें. एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मोर्नान आपली राजवटगी चलयली तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनिकी कितलो वरतो? देवा थावन दाराळ कृपा आनी नितिवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जोडलेलीं त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडटलीं आनी राजवटकी चलयतलीं. तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तीचें फर्माण फावो जालें, तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता.
जशें एक मनशाच्या अविधेयपणावरवीं सर्व मनीस पातकी जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या विधेयपणावरवीं सर्व मनीस नीतिवंत जावंक पावतले. नियमशास्त्र येतच अपराधांचो संख्यो वाडलो आनी चडलो, पूण पातकांचो संख्यो वाडतना ताच्याकी अदीकदा माशान देवाची कृपाय वाडली. अशें मरणा मुखांतर पातकान राजवडकी चलयली जाल्यार देवाची कृपा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां सासणाच्या जिविताक पावयता त्या नितिवंतपणावरवीं राजवडकी चलयता. अध्याय 6. आतां तर आमी कितें म्हणचें? देवाची कृपा धाराळ सोडून दी म्हणून आमी पातकांतच जियोवन रावचें? नजो, बिलकुल नजो. जर आमी पातकाक मेल्याव तें खरें, तर आमी पातकांत जियोवचें कशें? क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तवळ ताच्या मरणांत एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें, हें तुमी नेणांत? तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्त सोवेनी केपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सोवें एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातल्याव. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचें आदलें सैंब क्रिस्ता सांगाता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासून तो सोडता. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सोवें जियोवंकी पावतल्याव म्हूण आमी सतमंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरनाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया. देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओडण्यांक तुमी खाल जायशें करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो. तितलेंच न्हय, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाचे साकरेक लायनाये. बदलाक मरणांतावन जिविताक पावलेल्या परी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाचे सेवेक समर्पून दिया. तवळ तुमी नियमशास्त्रा काल न्हय, बगार देवाचे कुरपे काल जियेतल्यात. देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. इतले म्हणटच तर कितें? आमी नियमशास्त्रा काल नाव, बगार देवाचे कुरपे काल आसाव. देखून आमी पाताक आदर येत म्हूण जालें काय? ना, बिलकुल जालें ना. कोण एकल्याक खाल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक तुमी कबूल जाशात जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातात म्हूण तुमी नेणांत वे? गुलाम मोर्न हाडतेल्या पातकाचे वा गुलाम नितिवंत करतेल्या विधेयपणाचे? पूण देवाक अर्गां, एक काळार तुमी पातकाच्या गुलामा बरी जियेल्ल्यात, तरी तुमकां लाभलेले शिकवणेच्या सतांक सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी खाल जावंक पावल्यात. पातकांतावन तुमकां सुटका मेळटच तुमी नितीचे गुलाम जाल्यात. तुमी सैमान अस्कत वा नेणारी देखून हें चालतें उलोवणें तुमचे लागीं हांव उलयतां. जशें एक काळार तुमी तुमच्यो कुडी अनिस्कळ आनी खोट्या वडण्यांच्या गुलामपणाक ओपून दिल्यो, तशेंच आतां नितिवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामां खातीर त्यो ओपून दिया. तुमी पातकाची गुलामां आसतना तुमी नितीच्या जिवना काल नातिल्ल्यात. आतां तुमकां लजेच्यो म्हूण दिसतात त्या करण्यांचो तुमी तवळू कसलो फळ जोडलो?
मरण जावंक पावलें शेवटू त्या जीवन असो. पूण आतां तुमी पातकाच्या बांदपासांतली सुटल्यात आनी देवाची गुलामां जाल्यात. हाचो फळ तुमचें भाग्यवंतपण आनी हाचो शेवट सासणाचें जिवीत. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभलां तें सासणाचें जिवीत. अध्याय 7. भावांनो, नियमशास्त्राचो थोडोपणी परिचय आसलेल्या लागीं हांव आतां उलयतां. एक मनीस जिवंत आसासर मात्र नियमशास्त्रान ताचे वयर अधिकार चलोवं म्हणून तुमचे मदें नेणासलेलो कोणी आसा? दृश्टांताक, लग्न जाल्ले बायलेक तिचो घोव जिवंत आसासर कायद्याचो बांद आसा. पूण तो मरात जाल्यार तिका बांदलेल्या त्या कायद्यांतावन तिका सुटका मेळटा. तिचो घोव जिवंत आसतना आनी एक दादल्या लागीं जियेत जाल्यार ती प्रद्वारीण जाता. पूण तिचो घोव मरात जाल्यार ती त्या कायद्यांतली सुटोन एक स्वतंत्र स्त्री जाता. देखून ती दुसऱ्या दादल्या लागीं लग्न जायत जाल्यार तोवळ ती प्रद्वारीण जायना. भावांनो, तुमचें तें घडलां तें तशेंच. तुमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे जावन नियमशास्त्राक मरोंक पावल्यात. देखून आतां तुमी दुसऱ्याचे म्हणजे देवा पासोतू आमी फळादीकपणी जियोवचे खातीर जाका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला ताचे तुमी जाल्यात. आमी सैमा प्रमाणे जियोवन आसतना नियमशास्त्रा वरवीं उचांबळ जाल्ल्यो पातकाच्यो वडण्यो आमच्या कुडी विश्व्यांनी जिव्यो आसुल्ल्यो आनी हाचो परिणाम जावनूच मोरनाक जीक मेळ्ळी. पूण आदीं आमकां बंदेंत दवरतल्यो त्या संगतींक आतां आमी मेल्याऊ आनी नियमशास्त्र थावन सुटल्याऊ. तशें जाल्ल्यान बरपिनिशीं घाल्ले परने नियमावळी प्रमाणे न्हय, बगार प्रेरक आत्म्याच्या नव्या जिवितान देवाची आमी सेवा चाकरी करताव. तर आमी कितें म्हणचें? नियमशास्त्रच पातकी म्हणचें? बिलकुल न्हय. पूण नियमशास्त्र नासलेलें जाल्यार पातक कितें म्हूण म्हाका कळीत जातें ना. दृश्टांताक, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका हो कायदो नातुल्लो जाल्यार तसली वडणींच म्हाका भोगती ना. ह्या उपदेसा वरवीं सर्व थरांची खोटी आशा म्हजे थंय उठोवंक पातकाक संदर्भ मेळ्ळो. कित्याक नियमशास्त्र नासलेलें जाल्यार पातकाक जीव आसतो ना. एक काळार हांव नियमशास्त्राविणे आसुल्लो, तवळ म्हजे थंय जीव आसुल्लो. पूण उपदेश दितच पातक जीव जालें आनी हांव मरोंक पावलो. म्हाका जीव दिवचे खातीर म्हणून दिल्ल्या उपदेशानच म्हाका मरणाक पावयलो. कित्याक उपदेशाचो संदर्भ धरून पातकान म्हाका फटयलो आनी कायद्या मारिफात म्हजो जीव काडलो. नियमशास्त्र आपले स्तकी पवित्र, नियमशास्त्रांतले उपदेशय पवित्र, नीतीबरीत आनी बरें, हाका दुबाव ना. तर जें बरें ताणेंच म्हाका मरणाक हाडून पायलो म्हणचें? न्हय, बिलकुल तशें न्हय. पातकान म्हाका मरण हाडलें आनी त्या वरवीं कितें म्हाका बरें आसलेलें तें वापरून पातकान आपलें खरें स्वरूप उगडापें केलें. अशें उपदेशा मुखांतर पातकान आपले मारेकार बळी दाखयले. नियमशास्त्र आत्मीक म्हूण आमी जाणाव, पूण हांव रक्तामासाचो पातकाचो गुलाम जावंक विकला तसोलो. हांव करतां तें म्हाकाच समजना, कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगार जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करतां. म्हजे खुशे विरोध आसा तें हांव करतां जाल्यार नियमशास्त्र समा आनी उत्तम म्हणून हांव ओपलेलें बरी जालें. देखून म्हजे खुशे विरोध आसा तें हांव करतना निजाकी हांव न्हय, बगार म्हजे थंय जियेता तें पातक करता म्हणचय. जें कितें बरें तें म्हजे भितर
म्हणजे म्हज्या रक्तामासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे थंय अत्रेक आसल्यारी करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय, बगार म्हजे थंय वस्ती करता तें पाताकच करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांवें बरें करूंक मोन केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी ओडटा. म्हज्या काळजाचे गुंडायेंत देवाच्या नियमशास्त्राविशांत हांव संतोसतां. पूण म्हजी विचारशक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता तें म्हाका दिसता. हो म्हज्या कुडी विश्वांनी वावुरतल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाचे पदवेकाल आसलेले हे कुडीत हांव कोण म्हाका वाटायत. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटावंक शकता. त्या देवाक जावं अर्गां. देखून म्हजी गत असली जाल्या म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव खाल जावन चलतां, तरी म्हजें अस्कत सैम पातकाच्या नियमांक गुलाम जावनूच आसा. अध्याय 8. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक आतां गुन्या मुखार म्हणचें फैसल्ला बना. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बांदपासांतलीं तुमकां निवारल्यांत. मनशा सैंबचे अस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्लें तें देवान केलें. पातकां खातीर एक बलिदान जावच्याक पातकी सैंबात असलें सैम दिवन दडलेल्या आपल्याच पुता मारिफात मनशा सैमांत राज्य करतेल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फर्माण मारलें. रक्तामासा प्रमाणे जिये नासतना आत्म्या प्रमाणे जियेतलीं आमी नियमशास्त्राचे नितीक सरी जाल्ल्या शर्तांक पुर्ती खाल जावचे खातीर ताणें अशें केलें. रक्तामासाक खाल जावन जियेतात तीं रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. आत्म्याचे पदवेकाल जियेतात तीं आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. रक्तामासाचे अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. देवाच्या कायद्याक ती खाल जायना आनी खाल जावंक निजाकी तिचे वरवीं साध्य ना. ह्या पासत रक्तामासाक खाल जातात तीं देवाक मानवतात. देवाचो पवित्रत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्रात्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोंच तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी, पूण रक्तामासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तामासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तामासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना, बगार तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाची वारिसदारी वय. तितलेंच न्हय,
क्रिस्ता सोवें देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाताव तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतल्याव. ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट, मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्ही म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळ उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशेवरवीं न्ही, बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशेवरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक बरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेबंत स्वातंत्र्याची वांटेलीण जातली म्हूण तिचो बरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येणांबरी सगळी सृश्ट आपले हर एक रचने सोवें आजून पर्यान कश्टां दुखीचे हास्कार सुस्कार सोडनासा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्ही, पवित्रत्मोंचो प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारताव. कित्याक ह्या बरवश्या उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां. जर आमी बरवसताव तें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तसलो बरवसो न्ही. कित्याक दोळ्यांक दिसलेले वस्तूचेर कोणी बरवसो दवरिना, पूण दोळ्यांक दिसनातलेले वस्तूचो आमी बरवसो दवरनासाव जाल्यार आमी सोंसणिकायेन तिची वाट पळोवन आसाव म्हूण जालें. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणव जाल्ल्यान उतरांनी उच्चारूंक जायना तें आत्मोंचो आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूढ जाण आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणसो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडच्या आदींच तो वळखोन जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलीं तांकां ताणें आपयलीं, जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केलीं, जांकां ताणें नितिवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. इतलें सकड आमच्या दोळ्यां हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हूण येत? जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमाचो मेस्तां पासत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात? देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण? ती नितिवंत म्हूण देवूच फैसल दिता. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात? ख्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगाथावन वेगळीं करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, अपाय वा तलवार? पवित्र पुस्तकीं बरोवन आसा, तुजे पासत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात त्या बोकऱ्या बरी आमकां लेखतात. जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडताव. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं सैमवर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं,
आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं पाताळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या थंय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगात हांव आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. अध्याय 9. क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फोट मारिना. पवित्रत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा ही एक व्हड खंत, आनी म्हजें काळीज थांबनातलेले दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तामासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आसल्ल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूंच देवाचो शिराप पडलों आनी क्रिस्तांत हांव वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्ही आसलें. इस्रायल कुडयेचीं तीं देवान तांकां आपलीं भुरगीं करून घेतलेलीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्लें, नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसावण्यो केल्ल्यो, तीं सगळीं धर्म पुर्वजांचे संततीचीं आनी क्रिस्त मनशा सैमान तांचे कुडी असो. समेस्तां वयर राज्य करतल्या देवाक जावं होगळाप सदां काळ. आमेन. तर देवाची भासावणी निर्फळ जाली म्हणना. इस्रायल कुडयेंत जल्मल्ली न्हय, सकडी देवान विंचलेलीं. तशेंच अब्राहमाचे संततीची न्हय, सकडी देवाचीं भुरगीं. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, इजाकात हांव जल्म घेतल्यांक तुजी संतत म्हणटले. तशें जाल्यार रक्तामासा प्रमाणे जल्मल्लीं भुरगीं देवाचीं भुरगीं न्हय. देवाच्या बसावण्याचो फळ म्हणून जल्मल्ल्या भुरग्यांक मात्र अब्राहमाचे संतत म्हूण लेखतात. कित्याक देवान आपली बसावणी ह्या उतरांनी केली, आईन वेळार हांव पाटी येतलों, तवळ साराक एक पूत जल्मतलो. तितलेंच न्हय, रेबेक्काकी दोग जवळे पूत जल्मले आनी तांचो दोगांयचो बापूय एकलोच, आमचो पुर्वज इजाक. तरी ते जल्मोवचे आदीं आनी तांणी बरें जावं वायट जावं आदारचे फुडेंच व्हडलो धाकट्याची साकरी करतलो म्हणून देवान रेबेक्काक सांगलें. देव आपणाक जाय ताका विंचून काडटा. हो नियम थीर जावचे खातीर अशें घडलें. हो नियम मनशांच्या करण्यांचेर होंदोन ना, बगार आपल्या आपोवण्यार होंदोन आसा म्हूण देवान दाखयलें. पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा, जाकोबाचो हांवें मोग केल्लो तशें येसावाचो हांवें मोग केलो ना. तर आमी कितें म्हणचें? देवा लागीं न्यायनीत ना म्हणचें काय? खंडीत न्हय. कित्याक ताणें मोइजेक सांगलें, म्हाका जाय ताची हांव काकुळट करतलों आनी म्हाका जाय ताका हांव कणवळाय दाखयतलों. तशें आसता तें मनशाचे कुशेचेर वा ताच्या प्रयत्नाचेर होंदोन ना, तें होंदोन आसा देवाच्या काकुळटीचेर. कारण पवित्र पुस्तकच फाराव्याक सांगता, तुजेर म्हजी पदवी दाखोवचे खातीर आनी म्हज्या नांवाची कीर्त आख्ख्या संवसारार गाजोवचे खातीर तुका हांवें राय केला. तशें जाल्ल्यान देव आपणाक जाय तांची काकुळट करता आनी आपणाक जाय तांची काळजां धरुणी करता. तशें जाल्यार देवान मनशाक गुन्यांवकार करचो कित्याक? ताचे कुशेक कोण विरोध वेता म्हणून तुमचे मदलो कोणी म्हाका सवाल करीत. पूण इश्टा, देवाक पाटी संदाय दिवंक तूं कोण? मातयेची एक आयदान आपणाक पेट्टेल्या कुंभारा लागीं तुवें म्हाका ह्या रुपार कित्याक पेटलें म्हणून सवाल करीत काय? एकाच मातयेच्या मुद्यांत हांव एक उत्तीम आनी एक कदीम उपयोगाक पडचीं दोन वेगवेगळीं आयदानां करूंक कुंभाराक मातयेचेर अधिकार ना काय? देवान केल्लें तशेंच म्हूण येत. आपलो क्रोध दाखोवंक आनी आपली शाती परगट करूंक ताणें खुशी वेली. तर ताच्या रागाक बली जावन फुटोवन वचोंक तयार जाल्ल्या आयदनां बरी आसलेल्या मनशांतय ताणें जायती सोंसणीकाय दाखयली जाल्यार
ताणे अशें केल्ले नीती प्रकार न्ही म्हूण सांगेतवे. हे परी जांची ताणें काकुळट करची आसली, जांकां सुरवेर थावनूच ताणें आपले मोहिमेक तयार केल्यांत, तांकां फुटकर आयदनां बरी आसलेल्यांक जर आपले मोहिमेची ग्रेस्तकाय तो दाखोवंक सोदता, तर कितें जालें? जशें जुदेवां मदल्यांक तशें आमकां हेर जाती मदल्यांक ताणें आपयल्यांत. होसेया प्रवादेच्या पुस्तकांतच बरोवन आसा, म्हजो लोक न्हय आसलेल्यांक म्हजो लोक म्हणून हांव आपयतलों, आनी हांव मोग करिना तिका म्हज्या मोगा म्हणून हांव उलो करतलों. आनी तुमी म्हजो लोक न्हय म्हणून तांकां सांगलेले सुवातेरच जिवंत देवाची भुरगीं ह्या नांवान तांकां आपयतले. इस्रायेला विशांत उलोवन इसाइया प्रवादी अशें परगटता, इस्रायल लोकांचो संखो दर्यावेळेर आसलेले रेवे तितलो जाल्यारय तांचे मदले थोडेच जण बचाव जातले, कित्याक तुर्तान आनी निगंट थरान सर्वेस्पर आपले फर्माण संवसारी जारी करतलो. आनी हे विशयी इसाइयान पयलेंच म्हळां, दळबारांच्या सर्वेस्परान जर थोडी संतत आमकां सोडूंक नातली, तर सोदोमा बरी आमची गत जाती आनी गोमोरा बरी आमची स्थिती. तर ह्या विशांत आमी कितें म्हणचें? देवाची नीत जोडूंक मिनत काडिनासलेल्या जुदेव न्हय आसलेल्यांक नीत लाभली खरें, पूण भावार्था उदेशी लाभलेली नीत ती. पूण नियमशास्त्रा उदेशी नीत जोडतल्या प्रयत्नाचेर आसलेले इस्रायल परजेक नियमशास्त्र पाळूंक जालें ना. आनी कित्याक तें जालें ना? भावार्था प्रास चड आपल्या करण्यांचेर ते होंदोन रावले, आडखळटल्या फातराक ते आदळून पडले. पवित्र पुस्तकींच अशें बरोवन आसा, अबळे सियोनांत हांव घालतां एक फातर, मनशांनी अडकळून पडोवंक तोच जावंक पावतलो खडाप, पूण देवाचेर विश्वास खंचयतलो केदींच लजेक पडचो ना. अध्याय 10. भावानो, म्हज्या काशा लोकान बचाव जाल्यार पुरो म्हणून सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकतां, तांचे पसोत कितलें हांव देवा लागीं मागतां. देवाचे भक्तेंत तांकां आसा ती उमेद विशेष मनशाक हांवूच साक्ष दितां, पूण ती उमेद खरे समजणेचेर बांदलेली न्हय, कित्याक देव मनशाक नितिवंत करता ते वाटे विशांत ते नेणारी. ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात. देखून मनशांक नितिवंत करता ते देवाचे वाटेक ते खाल जाले नांत, कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केलें आनी ताचे मुखांतर सतमंतल्या हर एकल्याक पावर्थां उदेशीन देवाची नीत लाभयल्या. नियमशास्त्र पाळलेले वरवीं मनशाक लाभता त्या नितिवंतपणा विशांत मोइजेन अशें बरयलां, नियमशास्त्र पाळतलो मनीस नियमशास्त्रा वरवींच जियेतलो, पूण भावार्था मारिफात मेळटा त्या नितिवंतपणा विशांत पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, सर्गार कोण चडात तुजे इतल्याक म्हणा नाका, क्रिस्ताक सकला हाडचे खातीर ह्या अर्थान, वा पाताळाक कोण देवात म्हूण न्ही म्हणा नाका, क्रिस्ताक मरणांतलो उठोवन वयर हाडचे खातीर ह्या अर्थान. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंठार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा, आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर. जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार, आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली, कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितिवंतपण, तोंडाचे उसारणेद्वारे तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना, कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मारतेल्या सकटांक तो यथेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे
सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. पूण ताका सतमानूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशे, आनी ताचे विशांत तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका ते सतमानतले कशे, आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे, आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेय प्रचार करचें कशें. पवित्र पुस्तकच सांगता, हा कितलें विचित्र येणें सुवार्थ हाडून येतेल्याचें. पूण सक्तांनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना, कित्याक इसायानच सांगलेले बरी, सर्वेस्परा आमी परगटलेलें उतर कोणें सतमंदलां. तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता, आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. पूण हांव विचारतां इतलेंच, तांणी तो संदेश आयकलो ना म्हूण येतवे? तांणी तो आयकला म्हणच्याक दुबाव आसूंक नजो. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, तांचो ताळो सगळे पृथ्वीचेर गाजला, तांचो संदेश पृथ्वीच्या सांदिमुल्यांनी वचून पावला. तर परत्यान हांव विचारतां, इस्रायल परजेक ह्या संदेशाचो अर्थ समजलो ना काय? ह्या सवालाक मोइजेची उतरांच पयली जाप. तो म्हणटा, येदोळपर्यान परजा म्हूण म्हणनातलेले परजेचेर तुका हांव मसराक घालतलो, मूर्ख परजे मुखांत्र तुजो हांव राग पेटयतलो. इसाया आनीकी चड धैर्यान अशें म्हणटा, म्हाका सोदिनातलेल्यांक हांव पळोवंक मेळ्ळो, म्हाका विचारिनातलेल्यांक हांव दिश्टीक पडलो. इस्रायला विशयान तो म्हणटा, म्हाका खाल जावंक आयकनातलेल्या आनी उत्सांबळ लोकांक सगळो दीसभर म्हजे हात उसोवन धरन हांव राखून रावलो. अध्याय 11. तर हांव विचारतां, देवान आपले परजेक सांडून घालिवे? खंडीत ना. हांवूय एक इस्रायलकार, अब्राहमाचे संततेचो, बेजमीच्या घराण्याचो. चुरवेर थावन विंचून काडलेले आपणाचे परजेक देवान सांडून घालिना. एलिया प्रवाद्या विशांत पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तें तुमी आयकलां न्हय? एलिया इस्रायलाक गुन्यांवकार करन देवा लागीं हे परी म्हणटा, सर्वेस्परा, तुज्या प्रवाद्यांक तांणी जिवेशी मारल्यात, तुज्यो वेदी तांणी नाश केल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. पूण देवान ताका कितें जाप दिली? बाआल देवाक आराधन करिनातलेल्या 7,000 जाणांक हांवें म्हाका जाय म्हूण उरयल्यात. ह्या काळारी तशेंच देवान आपले दयेन विंचून काडलेले थोडे आसात. तांच्यो करण्यो पळोवन ताणें तांकां विंचून काडलेले न्हय, बगार आपले कुरपेन तांकां विंचून काडलेले. जर तांच्या करण्यांक लागून विंचून काडलेले, कुरपा देवाचें धर्मार्थ देणें म्हणूंक जाते ना. तर आमी कितें म्हणचें? इतलेंच म्हूण येत, सगळी इस्रायल परजा कितें सोदताली तें तिका मेळ्ळें ना, पूण विंचलेल्यांक तें फावो जालें. हेरांनी आपलीं काळजां धारून केलीं. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे देवान तांचें मन दाड्डें केलें, दोळे कुर्डे जायशे आनी कान दाट जायशे केले, देखून आजून पर्यंत ते तशेंच उरले. तशेंच दाविदी म्हणटा, तांच्यो फेस्तां परबो तांकां पास आनी जाळां जावं, तांकां सांपडून पडाशें करूं आनी तांचेर ख्यास्त हाडूं, तांच्या दोळ्यांची दिश्ट गैर जावं, कश्टां वावटिनी तांची पाट खळनासतना बागवाल्ली आसूं. हांव विचारतां, इस्रायल लोक चुकोन पडलो जाल्यार ताचो पुरतो नाश जालो वे? बिलकुल ना. पूण ताच्या गुन्यांवा निमती हेर जातींच्यांक तारण मेळ्ळें. अशें जुदेवांनी तांचो मोसर करूंक कारण जालें. जर जुदेवांच्या गुन्यांवा निमती संवसाराक येदीवरती ग्रेस्तकाय लाभली आनी तांच्या उण्या संख्या वरवीं जुदेव न्हय आसलेल्यांक बडती मेळ्ळी, तर तांचें पुरतें विधेयपण
केद्यावर त्या फायद्याचे जावंक पावचे ना. आनी आतां जुदेवनय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षिता. जुदेवनय आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव, देखून म्हज्या मणयारपणांत म्हाका अभिमान, कित्याक तुमचे विशांत म्हज्या खाशा कुडयेंच्यांतय एक थराचो मोसोर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो म्हज्या मणयारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपांत घेतलेले वरवीं कितें सकड घडोवंक आसात? मेल्ल्यांक लाभचें जिवंतपणूच म्हणा जाय. पयलेंच एक मूठभर पीठ देवाक भेटयलें जाल्यार पिठाचो सगळो मुदोय पवित्र जाल्ले बरी, आनी मूळच देवाक भेटोवन दिलें जाल्यार खांदेय ताका भेटोवन दिल्ले बरी. जैतुनाच्या रुखाच्यो थोड्यो खांदयो कातरन तुमकां काट जैतुनाच्या फांट्यांक बऱ्या रुखाच्या खांदयां सोबे इशर्त केल्यात. हाचे वरवीं रुखाच्या पाळांत हावन वयर सरतेल्या सारांत तुमकां वांटो मेळ्ळा. तर पोरण्या खांदयां प्रास तुमी उंचली म्हूण वडपण दाखयनाकात. तशी तुमकां बडाय उलोवंक जाय तर इतलें उगडास दवरा, तुमी मुळाक आधार न्ही, बगार मूळ तुमकां आधार दिवन सांबाळटा. म्हाका इशर्त करचे खातीरच खांदे कातरलेले अशें म्हणटालोय. वय निजतें तांच्या बेविश्वासा खातीर तांकां कातरन घाले, आनी तूं तुज्या विश्वासान मात्र त्या जाग्यार घट रावलाय. ह्या पासत तूं गर्वी जायनाका, बगार भियोवन चल. सैंबीक फांटे जाल्ल्या जुदेवांकच देवान वाटयले नात जाल्यार तुकाय तो वाटायत म्हूण चिंताय वे. देखून जशी देवाची दयाळाय तशी ताची कठीणाय तें चिंतून पळय. बेविश्वासी जाल्ल्यांथंय तो कठीण, पूण ताच्या दयाळेच्या आसऱ्याखाल जियेशी जाल्यार तुका तो दयाळ जावंक पावतलो, नांतर तुकाय कातरन उडयतलो. आनी जुदेवांक आपलो बेविश्वास ते सांडतीत जाल्यार आदल्या जाग्याकच फाटीं घेतलो, कित्याक तांकां आदल्या जाग्यार परत्यान इशर्त करूंक देवाक सकत आसा. तुमकां काट जैतून रुखाच्या फांट्यांक तुमच्या सैंबा विरोध आसलेल्या बऱ्या रुखाक तोपून जर इशर्त करून घेतल्यात, तर कातरन काडलेले त्याच रुखाचे फांटे देव कितले ससारायेन तांच्या मायरुखाक लावचो ना. भावानो, हांतू एक गुपीत सत आटापून आसा, आनी तें तुमकां कळीत आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा. आनी हें तुमच्या विशांतच तुमी वडपण चिंतिनाशें तुमकां थाऱ्यार दवरतलें. हें तें सत जुदेवनय आसलेल्या सुमेस्थानी भितर सरापर्यंत इस्रायल परजेच्या थोड्यांचेर दारुणाय आयल्या. तशें घडतच सगळ्या इस्रायलाक तारण लाभतलें. हाका आधार जावन पवित्र पुस्तकींच अशें सांगलां, सियोनांत हांव चडवणदार उपजतलो, जाकोबाच्या घराण्याचें खोटेपण तो नास करतलो. ज्या दिसा तांचीं पातकां हांव धुवन काडटलो, त्या दिसा तांचे लागीं हांव म्हजो सल्लो करतलो. सुवार्तेच्या प्रचाराक लागून जुदेव देवाचे दुस्मान जावंक पावले, आनी हें जुदेवनय आसलेल्या तुमच्या फायद्याक पडलें. पूण देवाचे विंसवणेचे दृश्टेन पळोवचें जाल्यार तांच्या धर्मपुर्वजांक लागून ते देवाचे इश्ट म्हणयत. कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी खाल जायनासतना जियेतल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळट लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकुळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय देवान समेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत गेल्यांत समेस्त मनशांक आपणे काकुळट दाखोवचे खातीर. हा कितली अगाध देवाची संपत्त, कितली निगूढ
ताची जाणवाय आनी समजणी, कोण आटापीत ताची फैसलां, कोण पारखीत ताच्यो वाटो, सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाण जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो, कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताच्या लागचें घेतलां. सर्व वस्तू ताचे तावन आराम जातात, ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडतात. ताका जावं महिमा सदां सर्वता. आमेन. अध्याय 12. तर भावांनो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें, देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. म्हाका दिल्ले कुरपेच्या उजवाडान तुमच्या मदल्या प्रत्येकल्याक हांव दामून सांगतां, तुमचेच विशांत लेका वर्तें वडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार, तुमच्या वडपणा विशांत चिंतना मीत आसो. तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतू. जशें एक कुडींत सबार सांदे आसोन हर एक सांद्याक वेगवेगळें काम म्हूण आसा, तशेंच आमी सबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कूड. एक कुडीच्या विविध सांद्यांबरी आमी एकामेका मेळोन आसाव. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कुरपेक सरी जावन आमचे थंय आसलेली देणी विविध. एकल्याक प्रवाद करचें देणें मेळ्ळां जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारभार चलोवचें देणें मेळ्ळां जाल्यार पेल्याचे सेवे खातीर तें तो चलोवं. तो शिकोवणदार जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवच्याक वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिवं. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं. दयाळ करण्यो करतलो त्यो हास्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जायजय. वायट कंटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती भावंडां भाशेन मैपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास्यकलो पयलो जाया. खळनातलेले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदेन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या भरवशांत संतोष पावा. कष्ट अनवारामध्ये सोसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दग दितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळें हांवें, शिराप न्हय. संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा. रडतेल्या सांगाता रडा. सकटांतय एकाच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्हय. साद्या भावंडां सांगाता एक मनान जियेया. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखी नाकात. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट फाटीं दिनाकात. बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा. साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी समेस्ता लागीं समाधानान जियेया. म्हज्या मोगाचेनो, तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्हय. तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. हांवूच तें फाटीं फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर. हाच्या की व्हरतें पवित्र पुस्तकच म्हणटा, तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी. तो तान येता जाल्यार ताका पियेवंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याचीं जळटीं केंडां दाळतलोय. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. अध्याय 13.
हर एकल्यानं आपणा वयर असलेल्या अधिकाऱ्यांक खाल जाय कित्याक देवान दिल्याशिवाय खंयचोच अधिकार ना आनी आतां अधिकार चलयतात तांकां देवानच त्या जाग्यार उबारलेले म्हूण येत देखून अधिकारा विरोध चलतलो देवाचे मांडवळीक विरोध वेता आनी जी कोण अशें आड वेतात ती आपणा वयरच ख्यास्त मागोवन घेतात अधिकाऱ्याक भियेवचें वायट करतल्यांनी शिवाय बरें आदारतल्यांनी न्हय अधिकाऱ्याक भियेनासतना राव जय म्हूण तुजी खुशी वे तर कितें बरें तें कर तवळ तुजे चालीक तो शाबासकी दितलो सक्कड अधिकारी तुज्या बरेपणा खातीर वावुरतले देवाचे सेवक पूण तूं वायट करशी जाल्यार तुवें ताका भियोंक कारण आसा कित्याक चूक केल्ल्याक शिक्षा लावचो अधिकार तो बेश्टोच चलयना वायट आदारतल्या मनशांतय देवाच्या फारीकपणाचो क्रोध जारी करचें देवाचें तो हातेरच म्हूण येत देखून तुवें ताका खाल जावचें अवश्य ख्यास्तीच्या भियान मात्र न्ही तुज्याच अंतस्करणा खातीर तुवें ताका खाल जावची गरज आनी ह्याच कारणा खातीर तुमी सूंक फारीक करचें कित्याक सुंकागार देवाचे सेवक वसुलेचें काम करन ताची ते सेवा साकरी करन आसात देखून हर एकल्याक ताचें देवें फारीक करा सूंक वा तिरवो जावं मान मर्याद वा गौरव जावं ताचें देवें ताका दिया एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणा भायर कोणायच्या कसल्याय रिणांत तुमी रावा नाकात कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा प्रद्वार करिनाका जिवेशी मारिनाका चोरी नाका पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर ह्या एक आदेशांत ते समेस्त आटापल्यात मोग पेल्याक कसल्यांच वायट करिना देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठसो वेळ जालो आमचें तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजा कावाच्या नेस्या आमचें साल समकण दिसा उजवाडा जियेथेल्या जणांक सहजल्लें जावन आसो पोटार्दपण वा बेबदेपण काम आचार वा भास्कळपण झगडी वा मसर आमकां नाका सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचें झुजा कावच कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडां सोडून सोडा अध्याय 14 भावार्थांत अस्कत असलेल्यांक तुमचे मदें स्वागत करा तांचे खासगी अभिप्राय विशांत तांच्या लागीं तुमी तर्काक रावचे न्ही गट भावार्थ आसलोलो आपणे कितेंय खावयेत म्हूण पात येता अस्कत भावार्थ आसलोलो रांदय शिवाय हेर कितेंय खावंक कबूल ना कितेंय खातल्यान तशें खाय नातलेल्याची बेपारवा करची न्हय तशें खाय नातलेल्यान खातल्याचे विरोध फैसल दिवचेय न्हय कित्याक देवान ताका आपलो केला आनी एकल्याच्या चाकराची न्यायनीत करूंक तूं कोण तो जिखता की सलवता तें पळोवन घेवंक ताचोच धनी आसा पूण तो चाकोर जिखतलोच कित्याक तो जिकासो करूंक देवाची शाती आसा एकलो हो आनी तो दीस म्हणून दिसां मदें अंतर करता जावयेत पूण आनी एकलो सकट दीस एकसारखे म्हूण चिंता जावयेत ह्या विशांत हर एकल्यान आपणाक कळटा ते परी मनांत आपापलो निर्धार करचो फलाणो दीस पवित्र म्हूण लेखतलो सोम्या खातीर तशें करता मेळटा तें हर एकी खातलो
सोम्या खातीर खाता आनी उपकार चिंतून देवाक अर्गां दिता आनी कितेंय खायनातलो सोम्या खातीर खायना तोय आनी एक रितीन देवाक अर्गां दिता, कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मोराना. आमी जियेतां जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मोरतां जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच, कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायजय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. तर कितें म्हूण तुज्या भावाची झडती करूंक तूं फुडें सरताय, वा कितें म्हूण तूं ताची बेपारवा करताय? आमकां समेस्तांक देवाचे निती सदरे हुजीर झडतेक रावंक आसतलें. पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापलें लेख दिवचें पडटलें. तशें जाल्यार ह्या फुडां आमी एकामेकाची झडती करिनाये. तुमचो भाव पडासो ताचे वाटेर तुमी अडखळ फातर घालिशे नात वा कसलीय वायट देख दिवचे नात म्हणून निर्धार करा. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मोन म्हाका कळीत जाल्ले प्रमाणे खंयचीच वस्त आसा तशी अशुद्ध न्हय म्हूण हांव बरें जाणा. पूण कोणीय एक वस्त अशुद्ध चिंता जाल्यार ती ताका अशुद्ध. तुज्या खाणा जेवणा वरवीं तुज्या भावाक अंतस्करणी घुसपोवंक तूं कारण दिताय जाल्यार तूं माया मोगा खालसाला नाय. देखून जाचे खातीर क्रिस्त मेला ताच्या नासाक तुजें खाण जेवण कारण जायना जावं. अशें तुमी भोगतात तें स्वतंत्र तुमकां वायट नांव हाडचें हातेर जायना जावं, कित्याक देवाचें राज्य खावच्यांत आनी पियेवच्यांत आटापून ना, बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यांत तें आटापून आसा. देखून अशें क्रिस्ताची सेवा करतलो देवाक मानवता आनी मनशां मदें बरें नांव जोडता. तर समाधान हाडटल्या आनी एकामेका आधार जातल्या संगतीं खातीर आमी चड वावुरया. खाणा जेवणाक लागून देवाचें काम नास करिनाकात. वय सगळ्यो खाणा वस्तू नितळच सय, पूण आपल्या खाणा वरवीं हेरांक पातकांत पडोवंक कारण दितलो गुन्यांवकार जाता. मांस खायनासतना, सोरो पियेनासतना आनी तुजो भाव चुकोवन पडोवंक वा ताचो भावार्थ हालोवंक कारण जाता तें खंयचेंच तुवें करिनासतना रावल्यार बरें. भावार्थाखाल देवा हुजीर तुवें केल्ले निर्धार तुजे जिणयेचो उजवाड जावं. आपल्या अंतस्करणाचेर आड वचनासतना हें वा तें करूंक निर्धार करता तो मनीस भागीच सई, पूण दुबाव वाचून खातलो गुन्यांवकार जाता, कित्याक अंतस्करणाचो निर्धार नासतना तो खाता. जो कोण अंतस्करणाचो निर्धार नासतना दुबावान एक काम करता तो पाताक आधारता. अध्याय 15. भावार्थांत बळवंत असलेल्या आमी भावार्थांत अस्कत असलेल्यांचे अवगुण सोसून वरी जाय. हे विशांत आमी स्वार्थी जावचे न्हय. हाचे बदलाक हर एकल्यान आपापल्या पेल्या विशांत चिंतून ताच्या बरेपणा खातीर आनी ताका भावार्थांत वागोवचे खातीर वावरूंक उर्बे जाय. कित्याक क्रिस्तांनी आपणाचेंच बरेपण सोदलें ना, बदलाक हेरांनी तुजी केल्ली ती निंदा म्हजे वयर पडली ही पवित्र पुस्तकाची उतरां ताका लागू जाली. पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. तांणी दिल्ले सोंसणिकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवो सुदरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणिकायेचे आनी उत्तेजनेचे मूळ जावन आसलो देव, तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मनाचीं करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस्त वाखणूंक पावतल्यात.
तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मै पसान लागीं घेतलेले बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसवण्यो जारी करन क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवक करन नमयारलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयलेले काकुळते खातीर ताका महिमा दिता, कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पासत हेर जातींच्या लोकां मदें हांव तुका नावाडटलों आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलों. हेय बरोवन आसा. हेर जातींच्या परजानो ताचे खाशा परजे बराबर संतोष बरीत जाया. परत्यान पवित्र पुस्तक म्हणटा, सर्व जनांगानो सर्वेस्पराक वाखणा, सर्व लोकांनो ताका नावाडा. ह्या शिवाय इजाईया म्हणटा, यस्सेचे संततीचो एकलो येतलो, जुदेव न्हय आसलेल्यांचेर राज्य चलोवंक तो उबो जातलो आनी ताचेर ते भरवसो दवरतले. तर देव भरवशाचे मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देशी तुमकां पुरत्या संतोषान आनी समाधानान भरूं अशें पवित्रात्म्याचे सक्तीन तुमचो भरवसो भरपूर वाडो. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर्व जाणवायेन भरलेलीं देखून एकामेकाक बुधबाळ सांगूंक तुमकां सांगता म्हूण हांव खंडीत जाणा. तरी तुमकां कळीत असलेल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासाक यशो करूंक ह्या पत्रांत थोडे कडे हांवें तुमकां धैर्यान बरयलां. जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन जुदेव न्हय आसलेल्या लोकां खातीर वावुरचें विशेष देणें देवान म्हाका दिलां. देखून हे परी बरोवंक हांवें इतलें धैर्य घेतलां. देवाची सुवार्ता परगट करचें म्हजें म्हणयारपण म्हूण हांवें घेतलां. जुदेव न्हय आसलेलीं पवित्रात्म्यान पवित्र जावन तांचें देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक याजकी म्हणयारपणाक म्हाका नेमला. देखून देवाची सेवा केली म्हूण जेजू क्रिस्ताचें वडपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी खुणा आनी विजमितांच्या बळान आनी पवित्रात्म्याचे सक्तीन हेर जातींच्यांक देवाक खाल जावपाचे वाटे काडचे खातीर हांव क्रिस्ताचें हातेर जावन वावुरलां. हे एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुजलेमांतावन इल्लिरीक गांवां पर्यंत भोंवन क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हजें काम हांवें संपयलां. जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी प्रगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पासारी जय म्हूण म्हजी आशा. कित्याक हेरांनी घाल्ले बुन्यादीचेर बांदाक उबारची आशा म्हजे थंय ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जांकां ताची खबर प्रगट जावंक ना तीं ताका पळयतलीं, ताचे विशांत आयकनातलेलीं समजून घेतलीं. ह्या कारणाक लागून सबार फावटी तुमचे सरशीन येवंक हांवें केल्ले प्रयत्न सफळ जाले ना. पूण आतां ह्या प्रांतांनी भोंवन म्हजें सगळें काम हांवें आखेर केलें जाल्ल्यान आनी सांगाताच फाटल्या सबार वर्सांतावन तुमकां पळोवंक हांव आशेवन आसा जाल्ल्यान बेगीनच हांव स्पेनाक वेतलो आसता वाटेर तुमचेशी येवचो म्हाका भरवसो आसा. तुमची भेट करन थोडे दीस हांवें तुमचे मदें संतोषान करचितच स्पेनाक वचोवंक तुमी म्हाका कुमोग करतल्यात म्हूण हांव चिंतां. पूण आतां हांव जेरुजलेमाक भायर सरचेर आसा. थंयच्या देवभक्तांक हांव दान व्हरून वेतां. जेरुजलेमांत आसलेल्या देवभक्तां मदल्या दुर्बळ्यां खातीर मासेदोनियांतल्या आनी अखायियांतल्या पवित्र सभांनी उदार मनान दिल्लें दान तें तांणी आपले स्वंत खुशेन केलां. तरी अशें करचें आपलो कायदो म्हूण तांणी लेखलां. हाका कारण इतलेंच, जर जुदेव न्हय आसलेल्यांक जुदेवांच्या आत्मीक देण्यांनी वांटो लाभला तर जुदेवांच्या कुडीच्या गरजांनी कुमोग दिवंक जुदेव न्हय आसलेल्यांक कायदो आसा. हें काम हांवें करन जातच आनी एकठांय केल्लें हें दान म्हज्याच हातांनी तांकां पावीत करतच
हांव स्पेनाक भायर सरतां आनी वाटेर तुमची भेट करतां. अशें हांव तुमचे मदें येताना क्रिस्ताच्या आशिर्वादांची संपत्ती हाडून येतलो म्हूण हांव जाणां. भावां भयणीनो, तुमी म्हजे खातीर देवा लागीं विनंती करीत म्हज्या धर्म प्रचारक झुजांत म्हाका पाव जाय म्हणून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मोगा पासत हांव तुमच्या लागीं परातून मागतां. जुदेयांत आसलेल्या अविश्वासी भावांच्या हातांतलो हांव सुटासो आनी हांवें वर्ण वेचें तें दान जेरुजलेमांतल्या भक्तांनी स्विकार करीशें मागा. उपरांत जाल्यार संतोश भरीत काळजान तुमचेशी येवंक आनी देवाची खुशी वय जाल्यार तुमचे सांगाता थोडो विशय घेवंक म्हाका साध्य जातलें. शांतीचो देव तुमच्या सोमेस्ता सोवें आसो. आमेन. अध्याय 16. खेंक्रेयेचे पवित्र सभेंत सेवा करनासलेले आमचे भयणीक फेबेक हांव तुमच्या अधीन ओपून दितां. भक्तांनी करूंक फावो तशें तुमी तिका सोम्याच्या नांवान घेया आनी तिका गरजेची कुमक दिया. सबार जाणांक आनी म्हाकाय ती आमच्या गरजांनी पावल्या. जेजू क्रिस्तांतय म्हजे सहवावराडी जावन जियेल्ल्या प्रिस्का आनी आक्विलाक म्हजो नमान दिया. म्हजो जीव वाटावचे खातीर आपलो जीवच रिस्केर घालूंक ती फाटीं सरली नात. देखून हांव मात्र न्हय, जो देवनय असलेल्यांच्यो सर्व सभाय तांचो उपकार बावडटात. तांच्या घरांत जमता ते पवित्र सभेकी म्हजो सलाम. म्हज्या मोगाच्या एफेनेताक म्हजो नमान दिया. आसिया प्रांतांत क्रिस्ताक सतमानलेल्यां भितर तो पयलो. तुमचे खातीर विशेष वावंट काडलेले मरियेक म्हजो नमान. म्हज्या सांगाता बंदेंत आशिल्ल्या म्हज्या दायजां भितरल्या आंद्रोनिकाक आनी जुनियाक म्हजो नमान. ते धर्मदुतां मदें नांव वेल्ले आनी म्हजे वरनी पयले क्रिस्तांव जाल्ले. सोम्या थंय म्हजो इश्ट जावन आसलेल्या आंप्लियाताक म्हजो नमान. क्रिस्ताचे सेवेंत म्हज्या सहवावरड्या उर्बानाक आनी म्हज्या मोगाच्या इश्टाक साकुसाक म्हजे उल्लास. क्रिस्ता खातीर जायते सोंसलेल्या आपेल्लेसाक आनी अरिस्टोबुलाच्या घरच्या समेस्तांक नमान. हेरोदियोन म्हज्या सैऱ्याक हांवें विचारला म्हूण सांगा. सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या नार्खेसाच्या घरच्यांक म्हजो नमान. सोम्याचे सेवेंत कश्ट आनी वावंट काडून वावुरलेल्या थ्रिफेनाक आनी थ्रिफोसाक म्हजे नमान. तशेंच सोम्याच्या शेतांत लांब काळ वावुरलेल्या म्हज्या इश्टा पेर्सिसाकी म्हजे उल्लास. सोम्याचे सेवेंत नांवार्दीक वावराडी म्हणटात त्या रुफसाक आनी म्हाका आपल्याच पुता बरी चलयल्ले ताचे आवयक हांव नमान धाडटां. आसिंक्रिताक, फ्लेगोनाक, हेर्मेसाक, पात्रोबाक, हेर्मासाक आनी तांचे सोवें आसलेल्या हेर भावांक म्हजे नमान. फिलोलोगाक आनी जुलियाक आनी सर्व भक्तांक म्हजे नमान दिया. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमान करा. क्रिस्ताच्यो समेस्त पवित्र सभा तुमकां आपलो नमान धाडटात. भावां भयणीनो, तुमकां दिल्ले शिकवणे विरोध तुमचे मदें पंगड करतेल्यांची आनी वायट देख दितेल्यांची तुमी सतराय करी जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. तांचे थावन तुमी अलग रावा. तसले मनीस क्रिस्ता आमच्या सोम्याची सेवा करिनात, बगार आपल्याच पोटाची सेवा करतात. आपल्या गोड उतरांनी आनी हेरांक फुगरत्या उलोवण्यान ते नेणट्यांची मनां पिसायतात. पूण तुमच्या विश्वासीपणाची खबर सगळ्यान विस्तारलेली पळोवन म्हाका संतोष भोगता. बरे आदारच्यांत तुमी बुदवंत जातल्यात आनी खोटेपणाक कसलेंच इडें दिवचें नात म्हूण म्हजी फातयणी. तवळ समाधानाचो देव सैतानाक वेगीनच तुमच्या पांयां थळा घालन मस्तितलो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोवें आसो. तिमोथी म्हजो सहवावराडी आनी लुसियस, जेसन,
आनी सोसी पातेर मुजे गांवकार तुमकां आपापले नमान पाठयतात. आनी हें पत्र बरोवन काडलोलो हांव तेर्सियुसी तुमकां सुमयाच्या नांवान म्हजो नमान धाडटा. म्हाका आनी सगळे सभेक आपल्या घरांत स्वागत दिता तो गायुस तुमकां आपलो नमान धाडटा. एरास्तुस ह्या शहराचो खजानदार आनी आमचो भाव क्वार्तुस तुमकां नमान करतात. जेजू क्रिस्ता विशांत परगट करन हांवें तुमकां कळीत केल्ले सुवार्ते प्रमाणे जियोंक तुमकां थिरसाण आनी बोळ दितल्या देवाक जावं महिमा. सासणीक काळांत हांव गुपीत दवरलेली पूण ह्या काळार उगडापी जाल्ली मांडावळच ही सुवार्ता म्हणयेत. जुदेव असलेल्या सोमेस्त लोकान विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक येवचे खातीर प्रवाद्यांच्या बरपा मुखांतर तांकां ती कळीत केल्ली. एकल्याच सर्व जाणार देवाक जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन.